बाहेर कसन जोर पाऊस आयला गाईस आणि हांव तर रेडी जाला हे पंचो तर घंटेच्या 122 म्हाका 28 घंटा वापस वचचें आसा एडजस्ट करताच कशी थर्सडे आसता मस्त म्हाका हेक्टीक जाता तर अशी मागीर थर्सडेचें रुटीन आसता म्हळ्यार तुमकां एक व्यू दाखयता हांगा कसन जोर पाऊस आयलो ह्या पळय सो क्लिनिका चमकलेली थोड्या वेळात या पावसून गेला अशी असं की हांव भायरी वचना असं म्हाका काय कळना ताजे खातीर तुका बाबू दिला मला तूं बाबू दिल्ला हांव काही मेहनत करनी ना हांव दिवचें स्ट्रगल का रिजल्ट प्यारा प्यारा जल्दी दिला व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि प्रजना के गुड मॉर्निंग घंटे चले 7:19 आता जस्ट उठलो म्हाका 9:45 कितलो बच्चा आसा आज थर्सडे रात्रभर पावस आणि फुल पावस अयो देवा उदक भरला ते आमगेर हांगा 2-3 दिवस मुंबईन तो ऑरेंज अलर्ट आसता काही ब्रेकफास्ट रेडी करूया कॉफी करी तर आता असं सिंपल असं पोव पण घालता सो तर चॉपिंग केला हांगा तर कायलेन तो फंड घालता कसा करच्या टाइम ना हांगा गाइस कॉफी रेडी चला आणि अंगल हो एक नंबर गाइस हांव आता फटाफट ब्रेकफास्ट करता आणि हुनाची खाता भायर अशी जोर पाऊस आयला न्हय म्हाका आता कशी वच्ची करना गाइस हुना ब्रेकफास्ट रेडी भायर कसन जोर पाऊस आयला गाइस आणि हांव हांगा तर रेडी जाला हे पंचो मावशी येवन तिका काम करून चमकल्या आणि हांवय आता वता तर व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं थर्सडे मॉर्निंग तसं पाऊस असं सकाळ दुखून काल रात्री मस्त पाऊस आशिल्लो आणि आतांय सकाळी मस्त पाऊस आसा बाबुली मालिशाची आजी मस्त लेट आयली आज दनपार जाल्ले ती काही सवकिना दिसता की कसं काम आशिल्लें सो ती वेळ लेट आयली आता त्या गेल्यार मालिश करून जस्ट जाल्ला आणि आता ताका तें धूर दिता असं तें एक पाटी जाल्ली की मागीर ताका पाळण्यान न्हीद करावचें एक पाटी तो न्हिदल्यार मागीर मुगेल एक्चुअली डे स्टार्ट जातलें कित्याक की जेदोळ टायम तो न्हिदता तेदोळ टायम म्हाका कसं करूंक मेळना सो आतां तो न्हिदतलो मागीर अशें के मुगेल काम परत स्टार्ट जातलें आज लेट जाला दनपार जालो ऑलमोस्ट 1 घंटा जावचें आयला अशें दिसता असं म्हाका सकाळ जाला म्हणून बिकॉज आज ती लेट आयली म्हणजे सकाळ आमगे शेड्यूल लेट चलता सो तर जस्ट आता घरकडे आयलो तर घंटे चले 122 म्हाका 28 घंटा वापस वच्चें आसा बाय कसन पावस बाप रे तावळ दाखवून रेनकोट काडचे घालचे फटाफट आता लंच प्रिपेअर करता हांव आतां करता चपाती आणि ऑमलेट करता आता फटाफट आता चपाती पीठ कालयता पीठ कालून जाला आता फटाफट लट्टीता आणि काल आमगेल्या हें आशिल्लो मसाला पराठाचे ते पीठ थोडं भरलेलें काल की पयरी म्हाका उडक केन केला पयरी दिसता तर त्या वेळी हांव भाजीता एडजस्ट करताच कशी चलतास मजा येतास करच्या खातीर एक्चुअली ना थर्सडे ना मस्त म्हाका हेक्टीक जाता म्हळ्यार हांव घर कडेन येताना 1:15 जाता मागीर मागीर 28 घंटा म्हाका वचपाक तर अशी मागीर थर्सडेचें रुटीन आसता केन्ना हांव वगी सकाळ दाल खिचडी करता आज म्हाका दाल खिचडी करच्या कंटाळ आयला सकाळी मागीर हांव लेगले मागीर आरामसेर करया चपाती मागीर ऑलमोस्ट रेडी जाल्या आतां हांव वचना कांदो चॉप करता ऑमलेटा खातीर तर ऑमलेट रेडी आनी चपाती रेडी चलो आतां जेवण घेता घंटे जाले 2 थोडे जेवता आनी 5 मिनटां खातीर फाटी घालता तर आतां रेडी जाला हांगा जाले आतां 2:40 म्हाका आतां 3.5 घंटा क्लास आसा सकाळ दाखून कसन पावस आशिल्लो आतां चिके पावस उण जाला आतां ह्या पळया म्हापशी काही म्हळ्यार काही उदक भरला त्या पुरा पंपान भायर काडटा आसा ती एक्चुअली म्हाका वच्ची आशिल्ली ब्रिजा वयर दाखोवन हांव चुकून आसना रायट घेतलें तें दाखोवन ताजे कित्याक तोगू दाखोवन वता सद्दां फूड हांगा मस्त उदक भरता आशिल्लें आतां तितलें भरना हांगा मंडपांनी पुरो घाला न्हय हांगा गणपती कलरींग आनी पुरो कोर न्हू मागीर तांणी रिक्षा दवरतात हांगा कसं छंद दिसता न्हय क्लायमेट हांगा म्हळ्यार तुमकां एक व्यू दाखयता कितलो ब्युटिफूल व्यू आसता ह्या पळया कितलो छंद दिसता पळया हय कितलो ब्युटिफूल दिसता न्हय वयसो बाबू न्हिदलो हांव न्हू हांवें थोड्या वेळा खातीर न्हिदली म्हाका लायक जाल्लें आनी आतां जाल्यार दनपारचे 3 घंटे म्हाका आतां भूक लागली म्हण हांव उठयली सो आजी जेवणाक हांगा सांबार केला नोन कोळंबो शीत आनी भाकरी
भाकरी सगळं शीत भाकरी आणि कोळंबो ह्या कारण फटाफट जेवून घेतात मागीर आपण बाबू उठत त्या कापास फीड करता रुटीन कंटिन्यूस आता जस्ट पावलो हांगा आता हांव च्या पीत तसं हांगा च्या पिवे आता बायजी चाय दो ना च्या पिवन जाल्यार च्या जेवप आशिल्लें म्हाका टावल दाखोवन आसना पिवच्या मन जाता आशिल्लें तर वता आतां क्लास घेता हांगा वचना कसो जोर पावस आयलो ह्या फुडें हांव भायर सरताना रेनकोट घाल्लो आनी पावस रबलो चलो आता मेगा लास्ट क्लास असे लास्ट क्लास फिनिश करता ताजे मागीर घरकडे वचचें Later that same evening. तर मेगा क्लास जेल्ले आतां घरकडे वता सकाळ लागून पुरो भायर आशिल्लो पुरो पावसान आशिल्लो तर फायनली घरकडे आयलो आईची पुरो मुंबई दर्शन जाल्लें मेगेलें बापरे सकाळ लागून पुरो पावसान आशिल्लो आतां घरकडे येता तो फ्रेश जाता पुरो रेनकोट आनी पुरो आतां सुकोच्या घालता आनी पळोवया कसन भूक लागल्या म्हाका आनी पळयता कसन घरची करून हांव आतां ह्या पावसान न्हू मस्त टायर्ड जातात सो क्लिनिका चमकलेली थोड्या वेळा खातीर मेगेले एक पेशंट आलेलो अर्जंट म्हाका वचचें आशिल्लें एक दात्तय चमकलेली 8:30 घंटे बाबू न्हिदताचे आतां घरकडे वता गणेश येतलो मागीर आमी ओटू जेवतली ती गणेशाई जेवून येते आतां तागेलो फोन आयलेले की हांव येता मागीर तो येताचे आमी ओटू जेवतले बाबू न्हिदला की मम्मीक आतां जस्ट फोन केलें उठयला हांवें ती म्हणी ना न्हिदला तू यो आरामशीर म्हण शुभदाल फोन येयलो कयस करून थकाण लागून ती काही फोन करनी अरे यार आतां पावस येयलो वापस हांव वताना पावस येयलो इतलो आतां डिनर खातीर थंय वतलो हांव चलो वचया आतां चे वय पावस येयलो तू खंय चमकलेली क्लिनिका चमकलेली खाली एक अर्ध घंटा खातीर मात्र ओके बाबू न्हिदनी आशिल्लो बाबू रडता आशिल्लो समजला हां मागीर हांव चिकी लेट चमकली ओके मागीर न्हिदकर आयलें आनी मम्मी लागीं बस मम्मीन टप 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 करून न्हिदकर आयलें मागीर आतां न्हिदला तो न्हिदला आमी आसना फटाफट डिनर करून घेतो येस वगी वगी जेवया तो कसं केला कोळंबो ओके कोंबडो क्या बात है कोंबडो 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 राईस तू एक कोंबडो सांगतोस हांव कोंबडोच म्हणटा शिजता आसतना राईस भाकरी डिनर फटाफट करूया आणि ताजे मागीर तो उठयल्यार मागीर आमकां दोगांकय मागीर तिका तो जेवणाकय दिना मागीर तो तर आमगेलें जेवण आनी पुरो जालें आनी जेवता नासलो आमकां बाबू उठयलो मागीर ताका शांत करचे लागले नशीब ताणें आमी जेवताच मागीर उठयलो आमगेलें पोट भर जाला तागेलें पोट बंद जाला आतां तो वापस न्हिदला वेदर आनी पुरो चेंज आसता ताजे खातीर ताका अंमल जशी फील जाता की ना म्हाकाय थंड फील जातास ताकाय थंड फील जातास म्हाका दिसता चिक्के आसता ना थंड तो ना जेवता चिडचिड करता आशिल्लो चिडचिड करचे टाइम आसा न्ही गे अच्छा रात्र बाकी है अरे अभी तो 11:15 बजे है अभी तो रात बाकी होना है जो हो जाने दो हम यही बोलते हैं देखो ना सोचो ना आता मेगेले रात्र बाकी असं वचून आता मग एडिटिंग कर सोन पाऊस बाप रे हालत खराब अरे हांव आतां जस्ट एक रील पळयत असं कुर्लान तूं रिसॉर्ट जाल्ला गे दाबर न्हू हय पुरो ते डान्स करता आसत भायर नाव टायटल दिला कुर्ला रिसॉर्ट खंय कुर्ला फ्री वाला रिसॉर्ट हय फ्री फॉर ऑल थंय तर मस्त उदक भरता वय आनी ते शिलफाटा सायडाक गाडी आनी पुरो फ्लोट जातास खंय ह्या पावसू मागीर अशी असं की हांव भायरी वचना असं म्हाका काय कळना गेल्ले वर्स हांव घेतले ऑफिसान तूं रिक्षा धर न्हू हें कर न्हू रिक्षा खातीर लढाई करचे राबचे रिक्षा मेळना म्हण कंप्लेंट करचे म्हाका सोडू यो नशीब ते ह्या वर्स म्हाका खंय वचना करनो हांवें आरामात इवे आरामात पळयला हय मेगेल तर आराम चालू असं फील ताजे खातीर तुका बाबू दिला म्हळ्यार तूं नुसतं घर बाबू दिल्ला अशी म्हणटस की तू दिल्ला म्हणारे अशी हाडला खंय दोगून तरी हांव काही मेहनत करनी ना हांव दिवचें ना रेडीमेड अमेझॉन डिलिव्हरी थोडी असतो त्या नहीं ते आमगेले 9 मंथ्स डिलिव्हरी दे 9 मंथ्स स्ट्रगल का रिझल्ट है ये प्यारा प्यारा गुंडू गुंडू तो म्हणतो तुम्ही कसं करता ते करा हांव नुसतं नीट करतो D&D ओके डू नॉट डिस्टर्ब हसलो निदान हसता चलो हांवें वता आसत घरा कडेन आज इतले काय व्लॉग प्रॉपर जायनी आसताले आज मौसमय थंड आसा आमगेले दिवसय थंड आशिल्ले चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां जर आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईस डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट हांव सुद्दां वेट करतास त्या दिसाची केन्ना म्हगेलो बाबू व्हड जातलो आनी म्हणटलो डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट या तो म्हणटलो त्या दिसाची वेट करतास ओके बाय